22 एप्रिल हो जो दीस आसा तो संवसारभर जागतीक वसुंधरा दीस म्हणून मनयलो वयता. आमची धर्तरी जी आसा ही धर्तरी पाचवीचार रावची, कर्बवायूचें उत्सर्जन कमी जावचें आनी आमच्यो न्हंयो बांयो ग्रेस्त आसपाच्यो पिवपाच्या उदकांनी. हो संदेश जो आसा तो आमकां दिता वसुंधरा दीस. आनी ह्या वसुंधरा दिना निमित्त केरी 70चे विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज आणि विवेकानंद साहित्य संस्कृती मंच ह्यो संस्था ज्यो आसा तेंच्यांनी इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा पणजी हांगासर नदी वाहते नावाचो एक सुंदर सांगीतीक कार्यक्रम केलेलो. ह्या कार्यक्रमाचे लेखन जे असले ते शुभदा चारी हांच्यांनी केल्लें आणि ह्या संगीतमय कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान नृत्य गायन वादन अशा आविष्कारान आणि अर्थपूर्ण अशा निवेदनान म्हादय न्हंयची व्यथा जी आसा, म्हादय न्हंयची कथा आसा ती सादर केल्लेली आसा. कर्नाटक सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार ह्या न्हंयचेर धरण प्रकल्प बांदपाचे आसा. त्या संदर्भान काम सुरू आसा. ह्या न्हंयची परिस्थिती कितें जातली तेचोच आढावो घेवपाचो यत्न जो आसा हो ह्या सांगीतीक कार्यक्रमान केल्लो आणि तेचीच ही कांय खिणचित्रां तुमच्या समोर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.